मोगाच्यानो हो नवो कोंकणी ऑडियो बायबल तुमच्या मुखार दवरूंक एकूच हांवडो तो म्हळ्यार जांकां बायबल वाचूंक येना, जांकां बायबल वाचपाची इस्त उरोंक ना, जायतीं जाणटीं आश्रमांनी ओल्ड एज होमांनी आसात तांच्या कानार हो बायबल पडचे खातीर, देवाचें उतर पडचे खातीर होच आमचो हेतू, होच आमचो हांवडो. हो हांवडो आसलेलो बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया हांचो देखून तांणी हो कोंकणी नवो कोरार ऑडियो बायबल तयार केल्लो. लग्नाची सोर आवेसोर 7. सोबुर्तीची ओळख आसा तांकां हांव उलयतां देखून मनीस जिव आसत पर्यान सोबुर्तीक ताचेर अधिकार आसा म्हूण लोकलो तुमी भाव भयणीलो. अशें एक काजारी बायल आपलो घोव जिव आसत पर्यान ती बायल त्या आपल्या घोवाक सोबुर्ती पोरबाडे बांदून उरता. पूण तो घोव मरत जाल्यार ती घोव बायलेच्या कायद्या मेकळी जाता. म्हणटच आपलो घोव जिव आसतना दुसऱ्या दादल्या लागीं ती वसत जाल्यार तिका लोक पोरदवारीण म्हणटलो. पूण तिचो घोव मेलो जाल्यार ती घोव बायलेच्या कायद्या मेकळी जाता आनी दुसऱ्या दादल्या लागीं ती काजार जायत जाल्यार ती पोरदवारीण जायना. तशेंच म्हज्या भाव भयणीलो, तुमी दुसऱ्या कोडे म्हणजे देवाक फोड उठपण करचे पासत मेलेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला ताचे तुमी जावच्याक क्रिस्ताची कुडी उदेशी तुमी सोबुर्ती सोरी मेल्ली जाल्यान. आनी आमच्या मनशा सोयमा प्रमाणे जे तेल्या तेन्ना आमचे जिवीत मरणाचे सेवेक उपकार तेले जावंक सोबुर्तीन जागयलोल्यो पातकी वंडवण्यो आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी वावुरताल्यो. पूण बरयल्ले नेमाचे आदले मांडवडी प्रमाणे न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे नवे मांडवडी प्रमाणे आमी चाकरी करचे पासत आमकां बांदून दवरताली ते सोबुर्तीक मरून ते सोबुर्तींतली आमी आतां सुटल्या. सोबुर्त आनी पातक तर कितें म्हणचें आतां? सोबुर्तूच पातक अशें म्हणचें? ना की ना. जी म्हाका पातकाची ओळख मेळ्ळ्या ती सोबुर्ती उदेशीच मेळ्ळ्या. कित्याक आशा धरूं नये अशें जर सोबुर्तीन म्हणूंक नासलें तर आशा कितें तें म्हाका गोमचें नासलें. सोबुर्ती भायर पातकाक जीवच ना देखून आज्ञाची संदी धरून पातकान सगळे तरेच्यो आशा म्हजे भितर उपजयल्यो. आदीं सोबुर्त नासली तेन्ना हांव जिवो आसलो. आज्ञा आयली तेन्ना पातकाक जीव आयलो आनी हांव मेलो. जीव दिवचे खातीर दिल्ल्या आज्ञानूच म्हाका जाल्यार मरणाक पावयलो. हे आज्ञाची एक संदी धरून पातकान म्हाका फसयलो आनी आज्ञा उदेशी म्हजो जीव काडलो. म्हणटच सोबुर्त पवित्र म्हूण दुबाव ना आनी आज्ञाय पवित्र, न्यायी आनी बरी. तर कितें बरें तेंच म्हाका मरणाचें कारण जालें? ना की ना. पातक तें पातक म्हूण जाणा जावचे खातीर बरे वस्तूचो म्हणजे आज्ञाचो उपयोग करून पातकान म्हाका मरण हाडलें. आनी हे परी आज्ञा उदेशी पातकान आपली भयंकर पातकी पदवी चलयली. मनशा भितरलें झूज सोबुर्त आत्मीक म्हूण आमी जाणो, पूण हांव जाल्यार पातकाचे गुलामपणांत विकून सोडलोलो मासा रोगताचो मनीस. हांव करता तें म्हाका समजना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करता जाल्यार सोबुर्त बरी म्हूण हांव मानताशें जालें. पूण खरें म्हणल्यार कितें करता तें हांव न्हय तशें जालें. पूण म्हजे भितर रिगून रावला तें पातक. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या मनशा सोयमांत ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. कित्याक बऱ्याची आशा धरूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें करूंक हांव शकना. म्हणटच जें बरें करूंक हांव आशेतां तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां जाल्यार म्हज्या काळजांत रिगून रावलां तें पातक की तें करता. हांव आनीक न्हयतो. ह्या पासत हो नेम म्हज्या जिवितांत चलता म्हूण हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट तेंच हांव विचून काडटां. देवाचे सोबुर्ती पासत म्हजें मन आनंदान भरून येता. पूण म्हज्या मनशा सोयमांत एक वेगळोच नेम हांव पडयतां. म्हज्या गिन्यानान हांव मानून घेता ते सोबुर्तीचेर झूज करता
आनी म्हज्या मनशा सैमांत आसा त्या पातकाच्या नेमांचो म्हाका कैदी करता. कितलो निर्भागी मनीस हांव. म्हाका मरणाचे वाटेन ओडून व्हरता ते मनशा सैमांतलो कोण म्हाका निवारूंक शकतलो? आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्तांव देशी एकलोच देव, ताका वाखाणली. म्हणटोच ही म्हजी गोत. गिन्यान आसलेलो मनीस कसो देवाचे सोबोरचीचो चाकर जावंक हांव कबूल. पूण हांव पातकी मनशा सैमाचो देखून पातकाच्या नेमाचो हांव गुलाम.